ऑल गोवा कॉन्ट्रॅक्ट टीचर समग्र शिक्षा फिजिकल एज्युकेशन, आर्ट एज्युकेशन आणि वर्क एज्युकेशन गेल्ली 10 ते 12 वर्सां गोंयच्या गव्हर्मेंट मिडल हायस्कुलांनी आनी हायस्कुलांनी शिकयतात. आमचे कडेन रिक्वायर्ड क्वॉलिफिकेशन जाय एक रेगुलर टिचराक ते सगळे रिक्वायर्ड क्वॉलिफिकेशन आसा. 10 ते 12 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा आनी आमी गेल्ली 5 वर्सां सेगीत 5 वर्सां आमी सरकाराक रिक्वेस्ट करीत आयल्यात की आमी इतली वर्सां कॉन्ट्रॅक्टाचे आसा, आतां आमकां तुमी एब्जॉर्व करून घेवचे, रेगुलरायज करचे. एक तरी आसा थंय करा, थंय जायना जाल्यार गोंयच्या ज्या हायस्कुलांनी वेकंट पोस्ट आसा आयज त्या हायस्कुलांनी आमकां अपॉयंट करात. आनी हे एवरी टायम आमी मनोहर भाई पर्रीकर आसतना तेणीय सांगलें आमकां जांकां 5 वर्सां जालां तांकां आपूण करतलो. ऑन द फ्लोर सुद्दां 2017 ऑन द फ्लोर मनोहर भाई पर्रीकरान सांगलां की आपूण तांकां घेतलो म्हणून. पूण आयज पर्यंत कांय जावं ना. तेजे उपरांत ते CM गेले, आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत CM आयले, तांकांय मेळ्ळे, खूब फावटी मेळ्ळे आमी तांकां, म्हणजे जवळ जवळ 10 ते 12 फावटी मेळ्ळे. आनी तेंच्यांनी एवरी टायम एश्युरन्स दिला आमकां करताच म्हूण सांगलें. आयज पर्यंत ना म्हणून ना, करताच म्हणटा. पूण आयज आतां फाल्यां 2 म्हयने उरला इलेक्शनाक, आतां तरी कांय दिसना आतां जातलें अशें. म्हणून आमी आयज हे स्टेप घेवचे पडले आमकां, कित्याक सरकाराच्या एश्युरन्साचेर रावन रावन आमकां एक होप आसलो सरकार हो चीफ मिनिस्टर करतलोच आमचे. कारण तेणी तशें सांगलें आमकां. जेन्ना तो स्पिकर आसलो तेन्ना आमी जेन्ना मेळपाक गेले आनी भाई जेन्ना पर्रीकर तेन्ना CM बरो नासलो, तेणी सांगलें आतां ते भाई कडेन शक्य ना, CM चेंज जातलो आनी आपूण CM जालो जाल्यार आपूण तुज्या फस्टूच कॅबिनेटान घालून एप्रूव करून घेता अशें तेणी स्पिकराच्या कॅबिनान आमकां सांगलें. सगळे टिचर आसा आमी सांगलें. सो आमकां एक होप आसलो हो CM कितें तरी करतलो. आयज 2 वर्सां 2.5 वर्सां सोंपली, कांयच जावना, सिंगल रुपयाचो इन्क्रिमेंट कांयच जावना. सो आतां आमी हे स्टेप घेतला की आमी हांगा आझाद मैदानाचेर जो पर्यंत आमचें काम जायना, जो पर्यंत आमकां रेगुलर ऑर्डर काडिना, जो पर्यंत आमकां एश्युरन्स डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन किंवा CMच्या कडच्यान एश्युरन्स मेळना तो पर्यंत आमी हालचे ना. कशा हायस्कुलान सेम काम करप आमी रेगुलर टिचरांच्या बराबरीन सगळे फ्रॉम म्हणजे स्कूल जेन्ना भुरगीं जेन्ना येतालीं तेन्ना 8:15 ते 2:45 पर्यंत आमी फूल काम करताले. तितून भितून मिड डे मील बाकीचे जे सगळे क्लॅरिकल पिवनाचे कामां ती सगळे आमी करप. टिचर्साच्या बराबरीन एक रेगुलर टिचराच्या बराबरीन काम करप. आनी पेमेंट कितलो 15,000. आयज म्हारगाय खंय पावला 15,000. आयज पेट्रोल पावलें 106 रुपयान आनी जायना. 15,000 पगार आसलो थंयच आहा, पूण सगळे वाडत गेले. आनी आमी आतां 40-40, 30-30 किलोमिटर अप एंड डावन करता. म्हणजे जवळ 60 किलोमिटर अप एंड डावन करता, 90 अप एंड डावन करता. नेतुर्लेच्यान मडगांव, काणकोणच्यान मडगांव, सांगेवल्यान मडगांव अशें करून आमी काम करता. आनी त्या 15,000 जायना, कांयच जायना. म्हणून आमी एक स्टेप घेतला की आतां आनी आमी फाटीं सरचे ना. जो पर्यंत सरकार आमचे जो प्रश्न आसा तो तडीक लायना तो पर्यंत आमी फाटीं सरचे ना. होप आहा अजून सरकार, अजून होप आहा आमकां. आनी हो CM खरेंच तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हो CM कितें तरी करतलो. मनोहर भाई आसलो, उतराचो मनीस आसलो आनी तेणी खरें सांगलें आमकां की करता आपूण, पूण ताका परत मेळप शक्य जावना. त्याच्या दुयेंतान तो स्वर्गवासी जालो. पूण होय तितलोच मनोहर भाईच्या पावलार पावल दवरून काम करपी हो बी आमकां आशा आसली की हो करतलोच म्हूण. कित्याक हेजी मिसेस टिचर्साचें कितें हें आहा तें ताका सगळें बरें पुरेपूर खबर आहा अशें म्हूण. पूण कांयच ना. गव्हर्मेंटाक डेडलायन दिता तुमी? हय, ही डेडलायनूच समजपाची गव्हर्मेंटान. जे आयज आमी बसला हांगच्यान स्टार्ट जाला ते फुडें कितें जाय तेका सरकार जबाबदार, ताका आमी जबाबदार ना. हांगा टिचर्स आसा, एज जाल्ले टिचर्स आसा, तांकां कितें जाय किंवा फुडें आमी हे एग्रेसीव जायत जाल्यार ताका सरकार जबाबदार आसता.